Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Pururem. Book your seat today. Limited seats available. थोडोसो टीचरांनी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप जाले आता. त्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात आणि भुरगीं पास आउट जातात आणि घराकडे बेकार आसा. हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा ते आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टीचर कितें करताले तर इतकी वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकात असलेले शिकप ते आता तर AI शिकवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणालो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घराकडे बसयल्या उपरांत सगळे शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तांकां तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर, तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आणि तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें. म्हाका हे 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें, तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले. तुम्ही कांयच शिकयना जाल्यारय पास जातले. आसतले तांकां कदाचित थोडेसे 40-45% पडटा पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारय डिग्री मेळटा. मागीर टिचराचें काम तर कितें, तेंचें करियर घडोवप, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड करप, हें सांगपाक कावन्सिलींग करपा खातीर टीचर आसा. म्हाका दिसता की मॅक्झिमम भुरग्यांनी हाचो बेनिफीट घेवचो, हॉस्टेलांत रावन शिकचो. अशें न्ही की हांगा हॉस्टेलांत रावल्या उपरांत आमकां 5,000 फीज भरची पडटली. आय थिंक इट वील बी हार्डली 1,000 रुपीज बी तांकां कॉस्ट आसतलो हॉस्टेलांत रावपाचो.